The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. Gare sare sani sani pani pama. The voice of GSB. The voice of GSB. यूथ ऑफ जीएसबी विवाजांक नमस्कार. जीएसबी समाजाच्या नंबर 1 सिंगिंग रियालिटी शो सेंचुरी वॉइस ऑफ जीएसबी सीजन 4 पावर्ड बाय लिज मॉन्टेजेन्स इंडिया या कार्यक्रमाक तुम पूरे जनाकै मोगान स्वागत. हांव रजत भंडारकर. तुम्ही फिल्मी राऊंड पळयत आसाची आज अनेक संचिके घेवन हांव तुमगेर मुखार आयिल्लो आसा. सुरवेक जजेसाक इंट्रोड्यूस करून दिता तुमकां. राघवेंद्र मल्ली माम तुमकां मोगान स्वागत करतास. रवींद्र प्रभू माम तुमका मोगान स्वागत करतास. महानिर्णायक जावन आशिल्ल्या श्री पुत्तूर नरसिंह नायक माम तुमकांय मोगान स्वागत करतास. तशीच आमगेलो लोटू एक लायक ऑर्केस्ट्रा टीम वय आसा. तातूंत भितरी तबलारी आमगे लोटासाची अभिजीत शेणै, रिदम पॅडारी राम रंगडोल, गिटारारी करण जैन हांणी आसाची, कीबोर्डारी दीपक बेंगळुरू हांणी आसाची. हांकांय मोगान स्वागत करतास. आमगेल मुखारी आत्ता अशा अनेक कंटेस्टंट गणेश प्रसाद नायक मंजेश्वरा तुलान. तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है. तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है. ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले. मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले. तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है. के गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए हैं. मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए. ओ पलकों के गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए. ये उठे सुबह चले, शाम ढले. मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले. तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है. ज़माने की तस्वीर है, चाहत की काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है. ओ इनमें मेरे आने वाले ज़माने की तस्वीर है. ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले. मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले. तेरी आंखों
के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। धन्यवाद. तुमगेल परफॉर्मन्स कशी झाला म्हणजे जसला निमगुया. मल्ले माम हांगेल परफॉर्मन्स कशी शिला. बार लायक म्हाका ಗೊತ್ತशिल्लें लायक जावन सांगतालो म्हूण जाल्यार एक हांव एक विंगड आलोचन केलें खंय ज्यो सुनयनाचें पद सांगता की म्हूण लेखिल्लें येसूच आसलें न्हय तशें हांव लेखिल्लें जाल्यार नायक मामान सांगलें म्हण की ह्या पिरियडान तूं लायक सिंगर्स म्युजीक डायरेक्टर्स लायक येवन चमकलें ती हे मोहम्मद रफीन सांगिल्लें वही मोहम्मद रफी. हां खंयची पिक्चर म्हणून गोत्तास की चिराग. चिराग करेक्ट मदन मोहन वही फर्स्ट क्लास खुशी जाल्ली आयकतना जाल्यार म्हळ्यार म्हाका कशी दिशिल्लें ते सांगता सांगता जेसूच आसाल घरकडे तकून अशें पास जाला म्हण कितें लेखेलो पटी ते वॉयस क्वॉलिटी तशी आसल्यार कसले करूं जायना म्हळ्यार आमगेले एक विचार बट भार लायक सांगला व्हेरी नायस धन्यवाद. ऑल द बेस्ट. धन्यवाद मल्ली माम. नायक माम हांगेल परफॉर्मन्स कशी शिला. गणेश लायक मग फॅन्टॅस्टीक इताका म्हण म्हळ्यार एक स्वरस्थान पक्का प्रत्येक स्वरू पक्का सिंग केला एक दोन्हीचे. सेकंड एक विचार कसो म्हणून मोहम्मद रफील पद आनी मेलडी त्या मेलडी खंय लूज जायना मोहम्मद रफील पदाचे. म्हाका एक उडगास आयलो तूं म्हणतना कसं म्हळ्यार सादारण एक 40 वर्सां फुडें आमगेर हांगा मंगळूरचे गणपती हायस्कूल ग्रावंडार येसुदासाल एक प्रोग्राम आशिल्ले. त्या प्रोग्रामांत येसुदासान म्हगेल फेवरेट सिंगर मोहम्मद रफी म्हूण म्हणाला वही आनी ताणें हें सांगलें खंयचे ओ दुनिया के रखवाले. म्हाका कसले उडगास आयलो म्हूण म्हळ्यार मोहम्मद रफील पद ताण म्हळ्यार कशें आयकत पळय तशी तूं आतां म्हणटना म्हाका मोहम्मद रफील पद आयकलें म्हळ्यार फ्लेवर मोहम्मद रफीलेची वॉयस येसुदासाले नथींग रॉंग इन इट. इता म्हळ्यार दोगांय लेजंड्स हे लेजंड्साक आमी विसरूं साध्य ना. मोहम्मद रफी जावो येसुदासा जावो दोगांय अत्यंत श्रेश्ठ म्हळ्यार अत्यंत श्रेश्ठ. तांतूय मोहम्मद रफी कशें जालें ना येसुदास एक रितीचे पद म्हणता एक मनस्थिती संत म्हणल एक मनस्थितीक पाविल तसले एक ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट फिल्म इंडस्ट्रीचे ग्रेटेस्ट सिंगर तो त्या विचारात म्हळ्यार एक लेवला तकून अन्य एक लेवला मानसीक स्थिती आध्यात्मिक जावन पावचेच पळय त्या पाविल तसले एक सिंगर. तागेले वॉयस स्ट्रक्चर मोहम्मद रफीले पद मोहम्मद रफील वॉयस टच मोहम्मद रफील एक्सेंट हें पुरा दिवन तूं ब्युटिफूल सांगला. ते दोनी मिक्सर जावन कशें म्हण हालू जेनू म्हणटा पळय तशी ते दोनी वट्ट करून तूं आमकां दिला म्हण केजेले. मस्त थँक्स फॉर दीस सॉंग अँड वंडरफुली डन. भारी चंद जाला देव बरें करो. धन्यवाद नायक मग. मस्त धन्यवाद नायक माम. फिल्मी राउंडांत आमगेल मुखार येता नेक्स्ट कंटेस्टंट नरसिंहा पै उडपी तुलाना. तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा
तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया हमने क्या पाया, हमने क्या खोया हमने क्या पाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. कोणाल ಹುಡುಗ ಸ್ಕೋರ್ನು ಎಪ್ಪದು ಮಂತ್ ಅಶಿಲ್ಲ ಕೊಣಲೇನಿ ಕೊನೆಲೇನೇ ಇವ ಜಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಸಂಗುನು ಶೋರ್. रवींद्र प्रभू माम हांगेला परफॉर्मन्स कशी आशिल्ला? एक फिल्मी गझल कशी रेंडर करकगी तशी ताण केला. ब्युटिफूल, व्हेरी नायस. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. जगजीत सिंगाल गझल हे फेमस गझल. गझल नंतर त्या फिल्मांत मस्त कडेन यूज केलेले 7 फिल्मांत. कुलदीप सिंग हांगेल कंपोजिशन ते जगजीत सिंगल वॉयस आजिकय वन ऑफ द बेस्ट आनी वन ऑफ द फेवरेट म्हूण संगीत. पुरो जाणांक मस्त इश्ट आशिल्लें सॉंग तूं सिलेक्ट केलेलें भारी छान जालें. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. पद अंतू अल्टिमेट, ब्युटिफूल, नो कमेंट्स, व्हेरी नायस. धन्यवाद प्रभ माम. नायक माम हांगेल परफॉर्मन्स कशी आशिल्ला? नरशिंहा सांगा सर. नरशिंह नाव तशी नाही माय, नाही माय तुमगेल नाव तुगेलं नाव नाही माय. मिगेले नाव. असं अशी एक लायटर हाजी खातीर सांगेल तितल्याची. चंद जाला भारी चंद जाला. जगजीत सिंग आस पळय तागेलें एक वॉयस, युनीक वॉयस, कोणाकय ना तें वॉयस. देवान एकल्याक हें भुंयक पेटोवचें कशें जालें म्हणल्यार एक विचारान तूं तांणी एक कसल साधन करून जना संतोष करूं साध्य म्हणून देव एकल्यांक पेटयत. त्या पुरा कसं म्हळ्यार तशी जगत्यार आयिल्ले आस पळय त्या एकच. आतां खंयचेय अंगडी आमी वचून निमगेता पळय कदा हेंच पीस अन्य आसलें तेन्ना तो सांगता न्हय एक ही पीस है म्हणून, ಇದು ಒಂದೇ ಪೀಸ್ ಇರೋದು ಸರ್ म्हणता. तशें देवानय तशें एक पीस पेटोवचें. एक लता मंगेशकर, एक सचिन तेंडुलकर, एक जगजीत सिंग, एक मोहम्मद रफी, एक SPB.
हें पुरा ಒಂಜೊಂಜಿ पीस एक नरसिंह नायक माम तशी तशी एक कची येतले आस पळय नरशिंह नायक तुका 1000 मेळटा डोंट वरी अबाउट इट कितें बद्दल सांगिल्लें नरशिंह नायक मस्त मेळटा नरशिंह नायका पयशे बेटर आशिल्ले मस्त मेळटा ती डोंट वरी अबाउट इट बेटर आयटम मेळ्ळा आनी खंय सांगना माय डोंट वरी तशी ते तसल सिंगींग आस पळय ते ताणें तागेले जावन एक कोर न्हू गझल किंग म्हणून गझल त्या शैलीचें नांव आशिल्लें गझल क्लासिकल शैलीर येता आशिल्लें मेहदी हसन की गुलाम आली की तलत महमद की हांगेल पुरा शैलीक एक विंगड एक लायटर स्टायल दिवन त्या स्टायल एस्टॅब्लीश केलेलो फस्ट व्यक्ती तो विंगड कोणय ना ती तसले जगजीत सिंगाले हांत तुगेले सिंगींग एब्सोल्युटली फायन बट एक दोन टिप्स सांग तुका हें सिंगिंगा खातीर तूं आतां तुमको देखा म्हणून ओपन माउथींग म्हणटात ओपन माउथींग करून म्हणलें त्या क्लोज्ड माउथींग करून वॉयस रावंड करी जगजीत सिंगा म्हण काय आयकत पळय वॉयस इमिटेट जायना आसतालें बट रावंड आयकता ट्राय कर तूं आयक आतां म्हणटा ना तुमको देखा म्हणलं तुमको देखा तो ये खया ಸಾಫ್ಟ್ ಕೋರ್ನು ರೌಂಡ್ ಕರಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕಶ್ ಆಯ್ಕೆ ಪಡ ಟ್ರೈ ಕೊರಿ ಅವಾಗ ಸಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೀ ಕೊಡಿ ದೀಪು तुमको देखा तो ये ख्याल आया ಖಯಾಲ ख्याल आया जिंदगी धूप तुम घना साया तुमको देखा तो ये ख्याल आया कसे डिफरन्सेस पळय वॉयस ओपन सोडले कोडले ते एक्सप्रेशन भायर वता त्या जेवच्यान म्हळ्यार हें म्युजीक तसलें एक म्युजिकाक एक वेरायटी वॉयस दिवन म्हण कजा तूं कवाली म्हणटा म्हळ्यार कळ्या तेन्ना तूं फुल ओपन थ्रोटेड सिंग करता तेन्ना शिकवाली म्हणटा म्हळ्यार कोणय आयकनात त्या संगीताचे शैली न्हय त्या संगीता सांगेल वॉयस न्हय हें शैली संगीताक अशी आतां तूं म्हळ्यार कितली प्लिजींग दिसता म्हळ्यार तुगेलें फुडलें लायक आशिल्लें बट दीस इज द बेटर हें येते अशी तूं प्रॅक्टीस केल्यार आनी काय येता म्हळ्यार तुका मस्त मुखार वचची चान्स आसा ह्या क्षेत्रांत वर्क करी देव बरें करो ऑल दी बेस्ट धन्यवाद ಧನ್ಯವಾದ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾಮ್ ಧನ್ಯವಾದ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಮುಖಾರ್ ಎತ್ತಶ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನೀರ ಬಿಟ್ಟು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದೋಣಿ ಸಾಗದು ಮುಂಚ ಎತ್ತಸ ನಾಗಪ್ರಸಾದ್ ಪೈ ಕಾರ್ಕಳ ತುಲಾನ ನೀರ ಬಿಟ್ಟು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದೋಣಿ ಸಾಗದು ನೆಲವ ಬಿಟ್ಟು ನೀರ ಮೇಲೆ ಬಂಡಿ ಹೋಗದು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗದು ಜೀವನ ಸಾಗದು ನೀರ ಬಿಟ್ಟು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದೋಣಿ ಸಾಗದು ಬರದೆ ಕಮಲವೆಂದು ಅರಳದು ಚಂದ್ರನಿರದೆ ತಾರೆ ಎಂದು ನಲಿಯದು ಸೂರ್ಯ ಬರದೆ ಕಮಲವೆಂದು ಅರಳದು ಚಂದ್ರನಿರದೆ ತಾರೆ ಎಂದು ನಲಿಯದು ಒಲವು ಮೂಡದಿರಲು ಮನವು ಅರಳದು ಮನವು ಅರಳದಿರಲು ಗೆಲುವು ಕಾಣದು ಮನವು ಅರಳ
ಸಾಗದು ಜೀವನ ಸಾಗದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿಗಾಸರೆ ಆದರಿಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈ ಸೆರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿಗಾಸರೆ ಆದರಿಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈ ಸೆರೆ ಕೂಡಿ ನಲಿವ ಆಸೆ ಮನದಿ ಕಾದಿದೆ ಹಿತವು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಆದರೆ ಹಿತವು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆಯಾದರೆ ನೀರ ಬಿಟ್ಟು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದೋಣಿ ಸಾಗದು ನೆಲವ ಬಿಟ್ಟು ನೀರ ಮೇಲೆ ಬಂಡಿ ಹೋಗದು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗದು ಪಾವನ ಆಗದು ಹಾ 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 ಹಾ. धन्यवाद. कशी जाईल म्हणजे दिसायला निमगे ना मल्लीमाम हांगेल परफॉर्मन्स कशी दिसली तुमका वा नागप्रसाद मनमोहन नाही नाही लाईक केला एक कसं म्हळ्यार मस्त सकट तयारी करून येईल तू कळता ह्या पदान तू कस की पुरा मस्त घालका म्हणून या नायक माम सांगता पळय खंय खंय कस कसल तांगेले संसान विषय असं कळवे ते मध्यंती एक कडेन कळले म्हाका ते जीवन सागद जीवन त्या म्हणू चमकाल तू कसं की धाडले ते लायक धाडले अन्य एक कसल म्हळ्यार नायक मामान सांगिल्ली एक म्हळ्यार तावडची एक हें की एकलो आसतना तानपुरा दवरून घेवन सूर सांबाळता वच्चा ती म्हणून इथं म्हळ्यार तांगेले ते कीबोर्ड हें ते गिटार एकदम सुरार दवरलेले पळय तबलो म्हणा प्रती एक सो ताजे जेवट एक मॅच दवरची तशी आसका नवे ನಾ ಮುಣ ಸಂಗನ ಥೊಡೇಚ ಕೆಲವಪಟ್ಟಿ ಕಳ್ನ ಲೈನಿನ ಮೇಲೆ ಲೈನಿನ ಕೆಳಗೆ ಕಳವೆ ಜೀವನ ಸಾಗದು ಬಾರ್ಲಾಕ್ ಸಂಗ್ಲ ನೈಸ್ ಗುಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ धन्यवाद मल्लीमाम नायक माम हांगेल परफॉर्मन्स कशी आशिल्ले नागप्रसाद सर रागणान सांगला आता त्या पॉईंट वापस रिपीट कर ना ओके हें एक वन ऑफ द चंद म्युझिक बाय राजन नागेंद्र भारी चंद राजन नागेंद्राले एक स्पेशालिटी कसं म्हणार एक दिसू एस पी बी सरा लागे हांव निमगेले अशीच मेगेले रेकॉर्डिंगा वेळार चेन्नई इतू वॉयस मिक्सिंग जेत्ता आशिल्लें तेन्ना ब्रेका वेळार अशी टीप इतना अशी कसले एक उलो खाना हांवें तेन्ना तागेला निमगेले कसं म्हणार तू इतली हजार हजार पद म्हणलेल्यान तुका टफेस्ट म्युझिक डायरेक्टर कोणा निमगेलेला कोणाक एस पी बालसुब्रमण्यमाक अशीच सर तुका खंयचे टफेस्ट म्युझिक डायरेक्टर म्हण हांव लेखले कसं जालें इळयराजा की कोणालें नांव सांगता इळयराजा जी के वेंकटेश हांगेल नांव सांगता म्हळ्यार तो म्हणाल ना म्हगेली इतली पुरा लँग्वेज हांव सिंग केला द टफेस्ट म्युझिक डायरेक्टर्स आय हॅव फेस्ड राजन नागेंद्र म्हणाल तो इताक म्हूण निमगेलो इता सर म्हूण निमगेले तेन्ना ताणें सांगिल्लें कसं म्हणार मॅक्झिमम पद तांगेले लागीं 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 एकल्याकायक येता लागीं 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 लागींच आतां ಎಂದೆಂದೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿ अशी पद लागीं 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 लेगायक येता म्हणू गेल्यार कळटा विंगड म्हणू वतना कळटा हांग हें चेंज आसा थंय तें चेंज आसा म्हणून तशी कोणाय कंपोज करना ते आनी तितलेय पद राबता तितलेय पद जनप्रिय जाता जन तें पद एक्सेप्ट करता ती तशी कंपोज करतले हांव कोणाकय पळयनी वंडरफूल तांणी दोगांय म्हूण आनी एक कसलो म्हूण म्हळ्यार परफेक्शनिस्ट दोगांय
इथं म्हणा हांव तांगेले 3-4 सिनेमा पद म्हणलेलस आनी तांगेले म्युजिकातू कांय 7-8 कॅसेटाक हांव म्हणलेलस 3-4 एक खंयचे गौरी गणेशा आनी हे खंयचे वंदू सिनेमा कथे हाका पुरा पद म्हणला हांव तांगेले मागीर मस्त कॅसेटाक काय म्हणला तांणी कसं म्हळ्यार राजन नागेंद्राला तूं नागेंद्रान ट्रॅक म्हणचे ट्रॅक सिंगर साहब पळय नाशिल्ले नागेंद्रानच ट्रॅक म्हणचे आनी वॉयस मिक्स करतना राजनान बसचे सिंगर आला येद्राक राजनान बसून वॉयस मिक्स करचे आशिल्ले राजन इतली परफेक्शन म्हळ्यार एक चूर हे काड ते काड जाल्यार रिटेक 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 म्हणत आशिल्लो कोणाकय तांतू नो कॉम्प्रोमायज तशें जाल्यार वयता तांगेले सॉंग तितली चंद जावन रबता तसले एक वंडरफूल कंपोजींग हें इता सांगेलें म्हळ्यार आमी तांकां पुरो उडगास करून घेवं तसले संदर्भ हें रावंड आमकां हां तशी ना म्हणून जाल्यार आमी विसरता ते आमकां आत्तां पद पुरा कसं म्हळ्यार आज येता फाय वता परा वय वेगोत ना तशें जाता आयचें पद पुरा तशें पळय फुडली तशी ना आजे खंय जिवंत असं पद त्या पदा जिवंतिके वटू तांणी आमकां सोण गेला री तांणी जिवंत जावन आसा तांगेले मध्य तांगेले कंपोजींग आमी तेन्ना छंद जाला रागणान सांगिल्लें म्हणके एक 2-4 कडेन स्वल्प स्वर भायर गेला म्हणके अदरवायज नो प्रॉब्लेम छंद जाला आनी पद छंद आसा एक छंद पद छंद कोण म्हणा देव बरें करो ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾಮ್ ನಾಗ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಿಲ್ಮಿ ರೌಂಡ್ ಅಂತೂ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಮುಖಾರ್ ಯತಶ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಚ್ಚಿ ತುಲಾನ ವೈಷ್ಣವಿ ಪಿ ನಾಯ್ಕ್ नैनों में बदरा छाए बिजली से चमके आए ऐसे में बलम मोहे गरबा लगा ले नैनों में बदरा छाए बिजली से चमके आए ऐसे में बलम मोहे गरबा लगा ले नैनों में बदरा छाए मदिरा में डूबी अखियाँ चंचल है दोनों सखियाँ मदिरा में डूबी मदिरा में डूबी अखियाँ चंचल है दोनों सखियाँ जलती रहेंगी तो ही पलकों की प्यारी पकियाँ शर्मा के देंगे तो ही मदिरा की प्यारी नैनों में बदरा छाए बिजली से चमके आए ऐसे में बलम मोहे गरबा लगा ले नैनों में बदरा छाए प्रेम दीवानी हूँ मैं सपनों की रानी हूँ मैं प्रेम दीवानी प्रेम दीवानी हूँ मैं सपनों की रानी हूँ मैं पिछले जन्म से तेरी प्रेम कहानी हूँ मैं इस जन्म में भी तू अपना बना ले नैनों में बदरा छाए बिजली से चमके आए
ವೈಷ್ಣವಿ ಕಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಜಡ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಾಗಿ ಪ್ರಭ್ ಮಾಮ್ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಷ್ಟೆಲ್ಲ भारी लागशिला ब्युटिफूल थँक्यू सर अगेन मदन मोहन मागीर लता मंगेशकर चंद करून रेंडर केले थोडेची एंड म्हणटा थोडे कन्फ्युजन्सी देख पडले पण त्या पार्ट नाका आशिल्ले तूं सांगचें नाका आशिल्लें म्हळ्यार कन्फ्युजन अशें ना जी केन्नाय प्रेजेंटेशनांत ओवरऑल ब्युटिफुली सांग नायस वेरी नायस गॉड ब्लेस यू थँक्यू सर ಧನ್ಯವಾದ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾಮ್ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕशी आशिल्लें कशें दिसचें हाडा तुका आनी केचांको म्हण तशें न्ही इम्प्रूव करता न्हय चंद जाला मा नायस वेरी नायस मदन मोहन एक स्पेशल म्युजीक डायरेक्टर मेलडी ताण केलेली इतले कोणालाय तितली राबिल ना वरलेलें नांव हें आस जाल्यार मदन मोहन स्टँड्स एलोन तो एक सेपरेट तागेले एक स्कूल ऑफ कंपोजींग हाजी खंयचेय म्युजीक डायरेक्टरान निमगेल्यार तुगेले फेवरेट कोण म्हळ्यार मदन मोहन निमगे म्युजीक डायरेक्टराक निमगेल्यार कित्याक म्हळ्यार ते चाल आसा पळय चाल स्वर कशें यूज करता म्हण आतां हें पद आमी समालोचन केल्यार इतली चंद आसा भीमपलास म्हण दिसता आमकां भीमपलासच जाल्यार भीमपलास हांतू कोमल दैवत यूज करता आनी ऋषभ हातून मध्य मावचे एक टचय करता नि सा गा म प प नि नि द द प प प प प प द नि द नि सा सा प नि सा ग रे नि नि द प द द प म प द या भीमपलासना प द द प म रे म प सा नि द प म प ग रे नि रे सा नाही मे हे पद स्वर हे आता हांव सांगिल्लें रे म प नि प सा नि प म पासा नी पमा रे मा पासा नी पमा ते भिंपलासा टच नाही बट ऐकतना ಒಟ್ಟಾರೆ ऐकतना तुका भिंपला सोण गेला म्हणे काय ऐक्याना ಭಿಂಪಲ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಚಾಲ್ ಬಿಟ್ಟು ರಿಷಬ್ ತಗೊಂಡು ಗಾಂಧಾರ ಬದಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಕೋಮಲ್ ದೈವತ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಿಂಪಲಾಸ್ನ ಮೂಡಾಗಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ मदन मोहन. ताजे खातीर मदन मोहन सांगचे एक अन्य स्वर विंगड रागार आशिल्लो स्वर हाण बसयता बट त्या खंयी त्या रागात पेट्टपणा आनी त्या मेलोडी आनी खंय वाडटा अयो हे भिंपलास कशी अशें आयकता म्हण. तसले ग्रेट कंपोजर तूं बेस्ट पद सिलेक्ट केलेल्याक तुका कंग्रेट्स. थँक्यू सर. हें पद सिलेक्ट केलेल्याक कंग्रेट्स. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ನಾನು ದೀಪಕ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. बरें कोरमा देव येता अशी प्रॅक्टीस करी. धन्यवाद नायक माम. थँक्यू. आमगेल मुखारी येतश नेक्स्ट कंटेस्टंट मुंबईतुलाना अनघा कामत.
ಧನ್ಯವಾದ. कशी जाईल म्हणून निमगे ना जजेस लागी मल्ली माम हंगेल परफॉर्मेंस कशी शिला लायक झाला म्हणून ते काय होतस कहाँ शुरू कहाँ खत्म मंगलोर से शुरू होके मुंबई में खत्म हुआ है अभी एक ग्रेट आहे मला रे हिगेला कौतुक कितले केले तिथले ऊण आहे कौतुक मला कळले वे रजता का नाव आहे हां एप्रिसिएशन म्हणतात ती हे काही संभ्रम म्हणतात ती कितले केला रे ऊण आहे इथं मला रे लायक तरी सांगतात ती दलारी एक संसार म्हणासं पडाय ताका पुरा सांभाळून घेऊन चेरडो अंकांनी पुरा बंबईन दवरून घेऊन त्या संगीताक ती रांगता येऊचच पडाय त्या तीन आता सांगले कहाँ शुरू कहाँ खत्म वतरच ती संगीत खंय दलारी नवा बाय पक्कने हानी दुबई केली म्हणून दिला तू येऊची चान्सेस की म्हणून येतल ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ मेळ्ळारी ना चान्स मिळतं तिची तर तुगेल तसं नो चान्स त्या येऊचे खंडित बाहेर लायक सांगला धन्यवाद. फर्स्ट क्लास म्हाका कसं मिस्टेक त्या पुरा मान निर्णय असताना आम्ही पुरा पळोवचे ना त्या पुरा आम्ही मिस्टेक पळोवचे बसली खुशी जाल्ले खुशीची धन्यवाद. ऑल द बेस्ट ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. धन्यवाद मल्ली माम नायक माम हंगेल परफॉर्मेंस कशी शिला अनघा रागणान सांगेल ऐकल नव्हे बाय. पुरा मेगेल वयर घालून सोडताणे चंद जाला मा धन्यवाद. मस्त चंद जाला ते कसं फील अस पडे आणि ताण कहाँ शुरू म्हणे पडे मंगळूर में शुरू की खंय जाय जाला शुरू करे तो कळना खत्म ना जाते ही रहना ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ कळना वतर आपचे संगीत जीवन म्हणारी तशीच केदनताय जाता वतर आपचे म्हणतर आपचे जना खुशी दिवच्याक ट्राय करतर आपचे आमकां तांतू पुण्या काम ते मस्त जना गोतना संगीत म्हणजे एक काम म्हण लागता ती पुण्या काम इता म्हणारे संगीत म्हणजे म्हणारी अन्याकल्याक आनंद दिवचे तितले सुलभ ना बाय बाय नाही वय बाय बाय. देवान आमकां दिल्लेले एक व्हड उडगिरे एक वरू आमकां पुरा तुक्क साध्य आसता ते सगळा साध्य आस म्हणून सांगू जायना तुगेले वॉयस आसा एक नमन्याचे पर्टिक्युलरली आतां हें वॉयस आसा तूं म्हणलेल्यान तूं एक नमने इंटॉक्सिकेशन आस हें लिरिकाचें आनी हें एक कंपोजिंग तशेंच एक नमन्याचे इंटॉक्सिकेशन आशिल्लें इट वॉज वंडरफुली प्रेजेंटेड भारी चंद कोण म्हणा मात भारी लायक म्हणा आनी काही अशी मुखार वता राब पुरा फॉर्म ऑफ म्युजीक म्हणटा राब एक शैली मात्र नाही एक आर्टिस्ट परफेक्ट जाता वची कशी म्हळ्यार विंगड शैलीचे फोक की आमगेले कंट्री इतली रिच आमगेले देश कितली स्टेट्स आसा तितली स्टेट आतू ते देशाचे ते स्टेटाचे एक फोक आसा तांचे ट्रेडिशनल म्युजीक आसा त्या पुरा आमी अभ्यास करता वतन आस पळय आमी इम्प्रूव जाता ती ताजे लाभ आमकां मेळटा आमकां ते लाभ मेळ्ळेले आस पळय आमी आमगेल्या गायना मुखांतर जना दिता ती जना खुशी पावता ती बाय. करता राब मा देव बरें करो कितें धन्यवाद. धन्यवाद नायक माम आईची संचिके हांगा मुक्ताय करतस तुमकां आईच्या संचिके पळोवन मस्त खुशी जाला म्हण लागता आमगेलो टशिला जजेसांक धन्यवाद सांगचे तसला एक समय राघवेंद्र मल्ली माम तुमकां मस्त धन्यवाद तशीच रवींद्र प्रभू माम तुम्ही आमगेलो टसेच तुमकां मस्त धन्यवाद सांगता सर थँक्यू महानिर्णायक जावन आशिल्ल्या श्री पुतूर नरसिंह नायक माम तुमकांय मस्त धन्यवाद सांगता सर आमगेलो टू एक लायक ऑर्केस्ट्रा टीम वय आसा तांतू भितर आशिल्लो तसल्या तबलारी अभिजीत शेणै हांकां मस्त धन्यवाद सांगता सर रिदम पाडारी राम रंगदोळ हांनी आसाची हांकांय मस्त धन्यवाद सांगता सर गिटारारी करण जैन हांनी आसाची हांकांय मस्त धन्यवाद सांगता सर कीबोर्डारी दीपक बेंगळुरू हांकांय मस्त धन्यवाद सांगता सर असलेची अनेक एक इंटरेस्टिंग एपिसोड घेवन तुमगे मुखार येता म्हणून सांगताची पळयता रावपाची सेंचुरी वॉयस ऑफ GSB सीझन 4 पावर्ड बाय लिज मॉन्टेजन्स इंडिया. धन्यवाद.